मायमोगाचो येवकार हा भक्ती पै बाळगी सुरेख पोया आयच्यो हेडलायन्स। दोनापावला जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात चलयेक मरण जाल्यार तरणाटो आयसीयूत। कारचो धपको दुचाकीचेर बशिल्ल्यान ह्या भिरांकूळ घडणुकेत रुपांतर। पिडेस्ताची घरची करतात न्यायाची मागणी। हणजुणा ड्रग्स संबंधित दुबावीत मरण हाताळपाविशीं प्रश्न। विरोधाभासी काणयो येतात मुखार। अधिकाऱ्यांची चुप्पी कित्याक? हणजुणा पार्टीत एका तरणाट्याक मरण। आमदारान उपरासल्या कितलेशेच परस्पर विरोधी काणयो, तरीकय पुलीस चूप। मोबर दुरुस्तीचे काम करताना नुस्तेमारी बोटीक उजो। सुमार 7-8 लाख रुपयाचे लुकसाण। उजो पालोवपी दळाची शिटूकसाण थळार धांव घेवन उजो हाडलो नियंत्रणात, पूण मालकाक मात भोव लॉस। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। काल राती दोनापावला जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकीचेर फाटल्यान बशिल्ल्या चलयेक मरण आयलें, जाल्यार दुचाकी चलोवपी आयसीयूत आसा। कारचो धपको दुचाकीचेर बशिल्ल्यान ह्या भिरांकूळ घडणुकेत रुपांतरीत जालें। पिडेस्ताची घरची पुलिशेंत पावतकच पुलिसांची हलगर्जीपणाक तांकां तोंड दिवचें पडलें। ह्या पुलिसांच्या घाळपणाचेर घरच्यांनी खर तिडक आनी खंत उक्तायली। कार चालक बरोच स्पिडीन आशिल्ल्याचे प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आसा खंय। ह्या धपक्यान दुचाकी एके वाटेन जाल्यार दोगांय जळामळाक शेवटून पडिल्ली। फाटल्यान बशिल्ल्या चलयेक मरण आयलें, जाल्यार दुचाकी चलोवपी तरणाटो हॉस्पिटलांत जीण मरणाकडेन खेळ खेळटा। I am Arun Kumar Daddy. Last night we got a call from HR from Siddharthi Goa. They said that your son is met with the accident. Please come to Manipal Hospital. Then we came at 1 o'clock. By 1 o'clock we came, and we saw along with my son one more girl. So my son is a rider. Riding. Yeah. Okay. So how is his condition now? Now we got some multiple fracture. It will take some time. After 48 hours only they will come to know. Doctor had given the 48 hours. 48 hours time. Then today also I met with the doctor. I spoke to the doctor. He is saying that we will let you know after 48 hours. Then we have to take another MRI scan. Then only we will come to know what is the process. So when I went to, we will give the complaint. only complaint. They have not done any FIR. They said it will take some time. They said. Achha. Yeah, it is a long process is there, but we have to make process one by one. We have to do it. He is still in the ICU, I guess. Yeah, he is still in ICU. ते आता मी दीक्षाचा कजन भाऊ आहे। आम्ही रात्री आम्हाला फोन केले होते की असं असं झालं आहे म्हणून आम्ही आलो इथं। त्याच्यानंतर एक अर्ध्या तासामध्ये तिचे डेट झाली। त्याच्यानंतर आम्ही जे बी हे केलं खाली विचारलं कसं काय काय झालं। त्याच्यानंतर पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो। पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांनी FIR लिहून घेतली। त्याच्यावर परत तो जो गाडी चालवत होता ना 4 व्हीलर, त्याने त्याच्यावर काय ॲक्शन घेतली का नाही तो अजूनपर्यंत पोलीस स्टेशनमध्ये आहे का नाही ते आम्हाला त्यांनी सांगतच नाहीत। ती लोक बोलतात की आम्ही त्याला अरेस्ट केलं, तर तो अरेस्ट केलेला नाही आहे अजून तरी काय। आपल्याला आम्ही गेलो 2-3 वेळा गेलो, त्याच्यानंतर ते बोलतात तो आमच्या कस्टडीमध्ये आहे। हो, ते दाखवणार नाही तुम्हाला ते कस्टडीमध्ये आहे म्हणून। ते तुम्हाला ते हे दाखवणार की बाबा त्याला अरेस्ट केलेलं आहे। अरेस्ट केलेलं आहे खरं त्याने आमच्यासोबत चांगलं हे करायला पाहिजे ना। माझी बहीण हे झाली हां, तर आम्ही असंच काय टाईमपास करायला जात नाही तिथं पोलीस स्टेशनमध्ये। जे पोलीस स्टेशनमध्ये जे बाहेर जे कॉन्स्टेबल बसलेले आहेत तिने आमच्यावर असे उडवाउडवीची उत्तरं देतात। हां, आम्हाला काय माहीत नाही इथं, ते आमच्याकडे काय नसतंय। हां, तुम्ही PIला जाऊन भेटा, PI तुम्हाला सांगाल। तर कॉपरेट करत नाही, नाही करत। हां, पोलीस कॉपरेट नाही करत। काय काय तुम्हाला प्रश्न केले ते लोकांनी? तुम्हाला प्रश्न काही केले नाही, फक्त विचारले। ते बोलले तुम्ही डायरेक्ट PIला जाऊन भेटा। PI सांगू शकते की त्याला अरेस्ट केलं आहे का नाही, किंवा कुठं ठेवलं आहे। आणि ते रात्रीचं तो असं रेट नंबर प्लेट चालवणं चुकीचं आहे। एक किती वाजता ॲक्सिडेंट झाला? ते अराउंड 11। काय म्हणता तुम्ही? रेड नंबर रेड नंबर प्लेटचं ते व्हेकल घेऊन राईड करत होता ना, असं चुकीचं आहे ना। असं सगळ्यांना तो असं गाडी देत असले तर
मारच सुटल ना. आणि त्यांच्यानंतर कोण जो मुलगा आहे ना तो पण दाखवत नाही की यानंच हे केलं आहे करून. तुम्ही म्हणता की रेड नंबर प्लेट कुठे हे करू शकत नाही. नाही ना, ते आपल्या शोक हे भागवण्यासाठी असं मोकळ्या रोडला ते रात्रीचं फुल स्पीडमध्ये ते गाडीची हालत अशी झालेली आहे. तो म्हणजे बहीण अशी बोलायचं ह्याच्यात नाही. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. मॉबर दुरुस्तीचे काम चालू असताना नुस्तेमारी बोटीक उजो लागलो आणि ताका लागून सुमार 7 ते 8 लाख रुपयाचे लुकसाण झाले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणुकीच्या थळार धाव घेवन उजो नियंत्रणात हाडपाक येस मेळयले, पूण मालकाक मात भोव लॉस जाला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज उज लागपाची घडणूक ज्यो आसात त्यो खूब जायत आसात. उज लागपाच्यो घडणुकी कमी म्हणटा जायना. आमी जशें पळयतात की एवरी डे फॅटल एक्सिडेंट जातात आनीक तशेंच करून एवरी डे उजो हो सदां लागत आसा. आज मोबर हांगा जी बोट कामां दवरली आनी ह्या बोटीक एक उजो लागले कडेन आसा आनी ही बोट जी आसा ही कंप्लीट ही फिशींग बोट आसा ही कंप्लीट काबार जाले कडेन आसा. जेन्ना ही खबर जेन्ना फायर ब्रिगेड जी आसा कुंकळेच्या कळे ते इमिजिएट ते हांगा पावले आनी तेणी सद्याक उजो जो आसा हो कंट्रोलान हाडले कडेन आसा. तरी पूण ही बोट लाकडाची आनी भितर ते हे कॅमिकल मारता कारणान हांगा खुबशे उजो जो आसा हो चालू आसा. म्हणजे तेणी आनी एक फायर टेंडर जो आसा हो म्हागेले कडेन आसा तो पावतरेक हांगा ही सगळो उजो जो आसा हो पालवतलो. हांगा उज्याचें कारण जें आसा हें आजुनी कांयच कळना, पूण ह्या बोटीचें खुबशें लॉस जें आसा हें जाले कडेन आसा. एक बोट बांदपाक हांगा कोट्यांनी रुपया लागतात आनी ते बद्दल ही जी बोट तेणी सारकी करताली हिजी खंय तरी आज उजो लागून लुकसाण जाले कडेन आसा. आतां पळोवया जे कार्लिसी जे आउटपोस्ट आसा हेजे पुलीस स्टाफ आसा तेय हांगा आसात, फायर ब्रिगेडी ऑफिसर हांगा आयले कडेन आसात. आतां पळोवया की जो ओनर येतरेक हेजे खरी लॉस कितले जाला हें कळटलें. रिपेरिंग रिपेर करताले तर ते लकडाची तेंचो आसा लकडा काट ते हें लागोना तो फॉर्मा हें लागोना पेशोला फॉर्मा लॉस कितें तर 7-8 लाख जाता आसा. कितें कोणी इंजर्ड बी कितें जाले कडेन आसा कांय ना. म्हणजे हितून फक्त वयर काडून काम करपाक दवर. पणजीच्यान कॉल आयले 10:59 की बोटीक उजो लागलो हांगा हॉटेल इना कडेन हॉटेल इन म्हणून हॉलिडे इन मोबर. आमी रोखडे इमिडिएटली टर्न आउट केले आनी हांगा पावले तेन्ना पळयताले ते बोटीक उजो लागलो. आमी रोखडेच स्टार्ट केल्ले गाडी आमची आनी उदक मारून सद्या गाडी बोटीचेर कंट्रोल केल्ली आहा. आनी त्या गाडीक मडगांवची गाडी आपयल्ली आहा आमी. कित्याक ही लाकडा बोट आसा न्हू. हय लाकडाची आनी भितर फायबरांनी भितर कोटिंग फायबराची आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. हणजुणा ड्रग संबंधित दुबावीत मरण हाताळपा विशीं प्रश्न उप्रासपाक लागल्यात, कारण विरोधाभासी काणयो मुखार येतात आणि अधिकाऱ्यांची चुप्पी थारता. हणजुणा एका पार्टेत एका तरणाट्या भुरग्याक मरण आयिल्ल्यान कळंगूट भाजपाच्या आमदारान कितलेशेच परस्पर विरोधी काणयो उप्रासल्यात, तरी पूण पुलीस चुप्प आसात. कित्याक? Accidents, drug overdose cases and even murders. Goa right now is staring at a major law and order crisis. Now while everyone is looking for answers, ironically the police, the one authority, the one system that is meant to ensure that law and order is in place, is tight-lipped. Now since morning we've been trying to approach the state police, the SP, the DIG to seek answers over what exactly happened in the Anjuna case. We have conflicting reports that some say it was a drug overdose while some say it was a heart attack. Now the only clarity comes from police. They are the sole investigating authority for the government. But we are getting no sort of response from the government. Despite waiting for hours, being kept outside waiting for hours, no statement or comment was given saying that it's lunchtime, I cannot talk right now. Now this is one thing. The second issue is that we've repeatedly seen police saying that they have made arrests with drug-related cases very frequently. They have caught, they say they've caught marijuana, cocaine, MDMAs, and these kind of articles and news pieces are pushed out to the media and to the public
in a way of showing that all is good, all is well. However, we've seen when it all boils down to the courts have repeatedly slammed the police, saying that investigation has been found to be lacking. Evidence, key evidence, and even gathering of linkages between the evidence and the accused have repeatedly found to be falling short. We've even seen cases where police have referred to drugs being caught as green leafy substances, which was enough for courts to let go of the accused. So now the question here is, what sort of professionalism and transparency are we really talking about? If the state police, the one system that is supposed to give the people of Goa confidence in their safety, in their reliability in this department, a very respected department, they need to think twice as to how things are going on in the state and whether transparency is a key issue here or not. Because right now, a lot of people are worried. How far is this drug issue in the state still flourishing, and why are the police staying quiet about it? अंजुणा एका पार्टींत एका तरणाट्याक मरण आयिल्ल्यान ताचे भोवतणच्या परिस्थितीचेर गंभीर प्रस्न उप्रासल्यात. चौकशी चालू असताना लेगीत कोस्टल बेल्ट आमदार मायकल लोबो हांणी जाहीरपणान ताका काळजाचो आताक आयिल्ल्याचें वर्णन केलें. इतले बेगीन निष्कर्ष कशे काडटात हाचो हुस्को आसा. We were all worried what was the case all about, and today's report, which is yet to come out public, but we were continuously following up what was the report all about through police and also to Goa Medical College. It is a youngster who got a heart attack. This is what I've been telephonically told, and as alleged, and a lot of social media comments that it was a drug overdose or something like that. There is nothing, no foul play. The boys who were with him had already told that he had low blood pressure problem. So let the report be out formally from the doctor who has conducted the postmortem, and things will be very clear before the public. It did come in public domain, but as I was cautioned today morning, so I said if it was any other case, police will deal with it very strongly, but it is ruled out. It is a case of a heart attack, which is being told to me by sources from Goa Medical College and also by the police department. पूण आता एक परस्पर विरोधी कथा मुखार आयल्या. माध्यमांनी सुत्रांचो हवाला दिवन ऑटोप्सी केल्यार ड्रग्साचो अतिरेक जावपाची शक्यताय आसा अशें दिसून येता. तर सुरवातीचो दावो अकाली आशिल्लो वा ही घडणूक उणी करपाक यत्न आशिल्लो हो प्रस्न आता निर्माण जावपाक लागला. मिस्टर मायकल लोबो आणि दिलायला लोबो यांच्यानी आबूजान खंयच्या खंय कितें स्टेटमेंट दिला. जर तर तेंचेकडे खरीच डॉक्टराची डिग्री आहा जाल्यार तेंच्यांनी पॉलिटिक्स सोडची आणि डॉक्टराचें काम करचें. कोण मरता कित्याक हेंचेकडे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बेगीन जाता. पळोवंक वयची जाल्यार 24 वरां तरी दिवंक जाय सिस्टमाक. कित्याक पळय जर तर तो ट्युरिस्ट मेला आनी हेंच्यांनी आबूज जावन जर स्टेटमेंट दिला सो देर इज समथींग फिशी हियर. कित्याक जर तर तो रेस्टॉरंटान मेला म्हणटा आनी ते कॉकटेलान कितें तरी घालून दिला म्हणजे एज पर पेपर जर वाचलो हांवें जाल्यार पेपरार सांगता की कॉकटेलान कितें तरी मिक्स केल्लें म्हणून. जाल्यार दीस सिट्युएशन इज एज गुड एज बर्थ सिट्युएशन जालो पळय आरपोरा नागवा त्या सिट्युएशना भशेन. जर तर बर्थ सिट्युएशनाक लागून तेजो ओनर आरपोरा नागवा सरपंच भितून पडटा आनी सगळी सिस्टम जर भितून पडटा जाल्यार फूल सिस्टम ह्या रेस्टॉरंटान कोण ओनर आहा कोण कोण पार्टनर आहा सगळ्याची इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. गोंयान जो हो ड्रग्साचो इश्यू आसा दिस इज नॉट अ फर्स्ट टायम इश्यू. जो तो यंग यूथ आसा पळय ताची तो जो ताका मरण आयलें बिकॉज ऑफ ड्रग ओवरडोज. दिस इज नॉट वॉट हांव म्हणना, हे मेडिकल रिपोर्ट्स म्हणटा, हे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट्स म्हणटा. थोडे मंत्री आसा नॉर्थ गोवान हे भ्रश्ट जुमला पार्टीचे जे हे शील्ड करपाक सोदता की दॅट डेथ ऑफ द young boy was because of a heart attack and because of some other reason. The death was clearly because of drug overdose. आणि थोडे मंत्री नॉर्थ गोवाचेच ह्या ड्रग नेक्ससान ऑफ बायिंग अँड सेलिंग इन्वॉल्व आसा. हांव पुलिसा कडेन मागता की तुमी ह्या
जे ड्रग नेक्सस आसा हेंकां धरपाक बेगीतले बेगीन तुमी धरपा जाय. हेतून जे मंत्री इन्वॉल्व आसात त्या मंत्रींक सुद्धा तुमी एक्सपोज करपा जाय बिकॉज द यूथ ऑफ गोवा आर बीइंग इफेक्टेड. त्या खातीर आमचे गोंयचें नांव ह्या देशभरान खूब लोक आतां येवपा भिता बिकॉज हांगा ड्रग्साची सेल चल्ला. पेरंट्स आर नॉट फिलिंग सेफ टू सेंड देयर चिल्ड्रन हियर टू गोवा. सो गोंयचें नांव खरें ह्या अर्थान देशभरान वाट लागता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, नितिक्षा गांवकार, सुभाशीश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. पालिका वेंचणुके खातीर केल्ले डिलिमिटेशन सारकें जावंक ना असो दावो केपेचो आमदार आनी नगरसेवकांनी पत्रकार परिशदेंत केला. भाजपा सरकारान जाणून बुजून मतां तांचे वटेन वळोवपाक हे खातीर केलां. फोंडा पोटवेंचणुके उपरांत ते हाचेर गरजेची कारवाय करतले. आयकले त्या प्रमाणे आतां जेन्ना डिलिमिटेशन हें करपा आशिल्लें इनिशियली वॉट रिपोर्ट्स आमकां मेळ्ळे की जे खंय तरी मिस्टेक जालें, चुकीचें जाल्लें की एक घरां समज तरी एक कडेन लास्ट टायम 2021 हांवें चोयल्लें आमदार आसूं पयलीं की घोव एक कडेन आहा बायल एक कडेन एक वॉर्डां पडो आहा. एक घर एनिया एक समज वॉर्ड नंबर 1 आल्यार एक वॉर्ड नंबर 2 पडटाले आनी हे जे इश्यूज आसले हे सॉर्ट आवट करपाक आमकां इन्फॉर्मेशन जालें हें सॉर्ट आवट करून हें कायद्यान कितें आहा तें करतलें म्हूण. बट जेन्ना आतां आमकां कळटा प्रमाणे चोयलें जाल्यार म्हाका दिसता नॉर्मली कितें जॉग्राफिकली इट हॅज टू बी कंटिन्युएशन आसपालें फॉर एनी वॉर्ड्स. हिंगात कितें केलां आमगेली MDR रोड केपें एक सांगू आमगेलें एक विठ्ठल मोडी म्हूण आहा केप्यां. विठ्ठल मोडी इज अक्रॉस MDR रोड वीच गोज फ्रॉम केपें टू कुच्चोरे. तो काळांनी कोणा तरी बऱ्या पडपाय म्हणून दुसरे आपणा बऱ्या नाका ही वोट आमगेली मायनॉरिटी ही काण ओडून दुसरे वोटां घालपाक गेले. सेम टायप बोमडामडार म्हणटा एक कडेन ती वोट काडली आनी दुसरी वोटां घाली. म्हणजे BJPन कितें केलां आपणा जाय तेंच केलां. म्हणजे तेंकां कितें दिसता तें भिलो आहाय तेंकां खबर आहा आम ते जिखनाय म्हूण कशें. सो तेंगे कोण कॅन्डिडेट जाय ते म्हणटकीर तेंकां जाय तशें करून पीक एंड चूज आनी कॉलांनी आपणा भाशेन वोट तयार केलें हें जावपाय ना. आनी म्हाका अशें पयलीं केन्नाय जायना आशिल्लें ही डेमोक्रेसी सॉरी इट शूड बी अ फेर पोल जावपा जाय फ्री एंड फेर पोल जावपा जाय आसले आनी इट हॅज टू स्टार्ट नाव जेन्ना डिलिमिटेशन कायद्यान कितें आहा जॉग्राफिकली कितें आहा टेकिंग द बाउंड्रीज इंटू कन्सिडरेशन बाउंड्री डिलिमिटेशन मार्क जावपा आशिल्लें हें तें जालें ना. हें फकत आपणा जाय तशें केलां आमी तेजेर निशेध करता. म्हाका दिसता आमगेले केपेंचे थोडे जावन सिटिजन्स आमी एकठांय जाले आसतले ते आनी दे ऑल्सो वॉन्ट टू प्रोटेस्ट सो दे वील तेगेले प्रोटेस्ट ते करतले. Which has been moved in from ward number 1 to another ward, it has been got back like how the parents are roaming with their kids. This is a story. When they go another ward, the votes are goes there. When they come back, it is brought back. So you want to say all the process is done under pressure by the government officials? Yeah, there are chances. There is a pressure on the government officials. See, to do this. we feel that the government officers are being pressurized. Now it is up to the press to go and speak to the government officers concerned and ask for what their take is of the situation. Because when you have not increased the wards, when there is no delimitation, why are we talking about such big pockets of votes being shifted? And thank you, Charbhai. Ask the ERO, ask the AERO, and they will be able to answer. But a vote less the last Not a lot. after that SIR. SIRs are votes less alike. For example, since you've asked me that question, गेल्ले पार्टी जेन्ना 2021 केपें municipality election गेल्ली, I believe the voters, total elective voters was 11,897, somewhere thereabouts. Actually, this Kepe municipality, if you look at the total of the gazette published, it is sitting somewhere around 11,300 only. So, आमी समज म्हणटा की 500 voters less जाले. Still we are looking at reorienting, but when you look at the pattern, more or less pattern same आहा तेंगेलो. त्या तितले सायजेबल आहे. तुम्ही समज ERO के गॅझेटा लिस्ट काढली त्यांची पब्लिश केल्या वॉर्ड प्लॅनाचो तेजेर एवरी पार्टान एवरी वॉर्डान हाऊस नंबर्स मेन्शन केले फॉर एवरी वॉर्ड आनी तितून लास्ट एक लायन वोटर्स विथ नो हाऊस नंबर्स. ना हाऊ डज द जनरल पब्लिक अंडरस्टँड की बाबा हे वोटर्स आहा ह्यात पार्ट नंबर 4 समज एक 50 वोटर्स आहे म्हाका नाल्यार हाका कशें कळपाचें हांव खंयचे वॉर्डा हांव म्हणटा. देर इज नो क्लॅरिटी ऑन द होल सब्जेक्ट. बेश्टें करपा म्हणून पब्लिश केलें जाल्यार आतां फाल्यां hearing period 7th सोंपता which is tomorrow subject to objections. After 7 जेन्ना roll final जातलो publish जातो what happens to all these voters? समज एक 50 voters एक bunch आहा तो काडलो एक वोटां घातलो. How is the total process going to be handled? काय क्लॅरिटी ना काय ना हाजेर टोटल सब्जेक्टाचेर. सो आयज म्हाज्या वॉर्डानूय कितें तरी हे भशेन वयर सकयल जालेले आहा आनी कितलेशे वोट अरावंड 70-80
मिस मॅच जाता म्हळ्यार लायक फ्रॉम 10 11 गायलेले आहा आनी 11 12 वयलेले आहा. सो इट इज कंप्लिटली रॉंग कितें तूं हें जालां पळय तें रॉंग. आयज आमकां श्रीपादान सांगलां तेगेले हितून कितलेशे 3 वॉर्डान शिफ्टींग जालेले आहा. विष्णूनूय सांगलां तितूनय हें जालेलें आहा, आपल्याचे वोट्स मिसमॅच जालेले आहा. तर हांव कितें म्हणटा, आयज 2021 जेन्ना डिलिमिटेशन जाल्लें जाल्यार आतां परतून कित्याक करपाक जाय? जे वॉर्ड आहा तशें आहा, 13 वॉर्डू आहा, एक्स्ट्रा कांय जालें ना. सो हे वोटर्सांक चेंज कित्याक केला? लायक 11 वोटर आहलेले ते काडले आनी 12 घातल्या, वॉर्ड नंबर 12. सो हे वोट म्हाजेच मायनस करून दुसऱ्या हितून घालप हें समथींग रॉंग न्हू. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. TSH गोवा कप 2026ची सुरवात एका रोमांचक उक्तावण मॅचीन जाली, जातून बेथानी कॉन्व्हेंटान एरियल यंगस्टर्स ऑफ कार्मेल तळावलीचेर 8-1 अशें जैत मेळयलें. बेथनी कॉन्व्हेंटान खेळाचे सुरवेक नियंत्रण मेळोवन बळिश्ट सुरवात केली. अर्दवेळ मेरेन तांणी 3-1 अशी घटमूट आघाडी मेळयली आनी आपल्या विरोधकांचेर दबाव हाडलो. कार्मेलान थोडो प्रतिकार केलो, तरी बेथनीन आपलो संयम तिगोवन दवरलो आनी दुसऱ्या अर्दांत आपलो आक्रमण चड खर केलो. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकर आणि अरुण नाईक. गोंयांत सुके हवामान चालूच आसा. फुडले कांय दीस वत आसपाची शक्यताय आसा. 13 एप्रील मेरेन पावस पडपाची शक्यताय नासली तरी सकाळचे धुके आनी वाडट्या तापमानाक लागून उष्णतायेच्या हुस्क्याचेर लक्ष उरतले. पावस पडपाची शक्यताय नासली तरी उष्णतायेचो हुस्को वाडत आसा. तशेंच कांय वाठारांत गडगडाटी वादळ आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा अशी शिटकावणी अधिकाऱ्यांनी दिल्या. लोकांक अचकीत हवामानान जावपी खंयच्याय बदलाच्या वेळार जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. सुक्या हवामान तिगून नितळ मळबाचो अदमास, सकाळी पडटले धुके, बुधवारचे तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियस. उष्णतायेंत घेवची जतनाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.